नमस्कार गोय प्रुडंट खबरो 2018 निरोप नव्या वर्साक येवकार देशी टुरिस्टाची झुमड ओल्ड मॅन बाय बाय मात वर्साचो स्पेंडिंग टुरिस्ट ना नव्या वर्सा सरकार चलचे उद्योग धंदे जिते जावचे गोंयकाराक आशा एम्प्लॉई प्रोव्हिडंट फंड कमिशनर रवींद्रनाथ रॉयाक लाच घेतना सीबीआयन रंगे हात धरलो कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागिल्ली लाच सीबीआयन उखल्लो पणजे पाट्यार ईपीएफ भवनात फ्लॅटार धाडी नव्या वर्सा सावन आनीक 23 गुड्स सर्विसीस सवाय टीव्ही मॉनिटर सिनेमा तिकेट पॉवर बँक कॅमेरा म्युझिक बुक फ्रोझन भाज्यो देंवतल्यो गोंयाक वर्साक 150 कोटींचो फटको हरमल पालया केरी चवरिल्ल्या काजूच्या दोंगराक उजो लागून लाखांनी लुकसाण फायर ब्रिगेडीक वाट नाशिल्ल्यान लोकांनी आटा पाडलो उजो मुद्दम उजो घाला म्हूण दुबाव आणि आय लिगांत चर्चिल ब्रदर्स ईस्ट बंगाला वांगडा 16 पॉइंटा सहित चौथे सुवातेर नव्या वर्सांत टॉप 4ची उर्बा दोन 2018 निरोप नव्या वर्साक येवकार दिवंक देशी टुरिस्टांची झुंबड ओल्ड मॅनाक बाय बाय देश विदेशी टुरिस्टांनी गोंय फुल्लां खरें मात वर्सा इतलो स्पेंडिंग टुरिस्ट दिसना दर्यावेळांनी टुरिस्ट दिसता मात 31च्या मिडनायट पार्ट्यांक हॉटेलांनी गर्दी करपी गेस्टांचो आंकडो वर्सा इतलो ना म्हूण गोवा ट्रॅव्हल टुरिझमाच्या आंकडे सांगतात गोंयांत उद्योग धंदे आनी सरकारूय वर्सभर थंड नव्या वर्सा तरी परिस्थिती बदलत काय म्हूण आशा आम्ही रेझोल्युशन इतकेच घेतलं म्हणजे अशें आसा की प्रत्येक गांवांनी वचून आनी जागृती आनी स्ट्रेंथ करतले आनी बंद करपाचें जें आसा तेजेर निर्णय 3 तारखेक जाता 12 ते 14 तारखे भितर एक मिटींग घेवपाक सोदता तेन्ना ठरतलें फ्युचर कोर्स ऑफ अ न्यू इलेक्शन सगळे इश्यू आसतले तातूंत मायनिंग आसतलो परत पडल्या जनरल इलेक्शनाचो आसतलो आमी दोनूय पार्लमेंटाची सीट जिखपाचे प्रयत्न करतले आनी जिखतले बीन आनी गोंया खातीर एक बरो सरकार एक बरो मुख्यमंत्री मेळचो खंयचोय गोंयांक खंयचोय मुख्यमंत्री आसूं पूण तो एक्टीव आसचो प्रो एक्टीव आसचो आनी तो गोंयकारां खातीर तेणें काम करचें तो फक्त खंय तरी खुर्चे खातीर घेवन तो सगळे 11 म्हयने जशे गेले 2019 वर्स आसा तें आमच्या हॉस्पिटलानूच गेलां न्ही 2018 सोंपलें नव्या वर्साक येवकार दिवंक गोंयकार तशेंच टुरिस्ट पार्टी मुडात तातले तातूंत ल्हान भुरग्यांनी सरत्या वर्साचे ओल्ड मॅन हे अशे वता वता थंय उबे करून दवरल्यात 2019 येवकार दिवंक 31च्या पार्ट्यां खातीर गोंयांत घे म्हूण गाड्यांनी देशी टुरिस्ट खंयच्या राज्याचो टुरिस्ट ना म्हूण ना गोंय सध्या देशी टुरिस्टांचें सी सँड सोरो डेस्टिनेशन जाला हॉटेलांनी वर्सा इतली परिस्थिती ना अंदूचो सीझन बरो म्हणपा सारकी स्थिती ना Season has not been something very great. Many hotels are doing like around 40-50%, 60% occupancy. Many hotels have dropped their rates and are giving good discounts. It is not a very great season, not a very good season. The decline started last year and this year it's even worse. So foreign tourists also have reduced to a very great extent. नव्या वर्साच्या राती टायट जावन रस्त्यार धुमशेणांचो उपद्रव नाका म्हणून पुलिसांनी तांकां शक्य तितली वेवस्था केल्या डीजीपीन सगळ्या पुलीस स्टेशनांक सर्क्युलर काडून अलर्ट दिला Goa police has made elaborate security, law and order and traffic arrangements. Every nook and corner of Goa has been covered. Our priority will be that law and order is maintained. Major market areas जे पळय आसा ते ऑलरेडी आमी स्टाफ एक्स्ट्रा घालून बीफ अप केल्लो आसा कोस्टल एरियाज जे पळय आसा ह्या एरियेन आमी स्टाफ मातसो वाडयल्लो आसा गोंयांत उद्योग धंदे आनी सरकारूय फाटल्या वर्सभर थंड नव्या वर्सा इलेक्शनां आतां नव्या वर्सा तरी परिस्थिती बदलत म्हूण आशा दवरून दर एकलो होपफूल आशा बाळगून संकल्प करूंक कोणाचे कितें वता ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट ईपीएफाचो असिस्टंट कमिशनर रवींद्रनाथ रॉयाक लाच घेतना सीबीआयन धरलो पणजे पाट्यावेले ईपीएफ भवनांत दनपारां सीबीआयन धाड घाली सांजे मेरेन रेड चालू आशिल्ली सुत्रां सांगता ते प्रमाण रॉयान एका कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन खंय लांच मागिल्ली
कॉन्ट्रॅक्टरान ती गजाल CBIच्या कानार घाली. CBIन ट्रॅप लावन रवींद्रनाथ रॉयाक पयशे घेतना धरला. भवना लागसारच्या ताच्या फ्लॅटारय रेड मारल्या. नव्या वर्सा सावन आनीक 23 गुड्स सर्विसीस सवाय. फाटले GST कावन्सिलाचे बसकेंत जाल्लो निर्णय 1 जानेवारा सावन लागू. TV मॉनिटर, सिनेमा तिकेट, पॉवर बँक, कॅमेरा, म्युझिक बुक, फ्रोझन भाज्यो असल्यो गजाली GST देविल्ल्यान सवाय. हे रेट देंवयल्ल्यान दर म्हयन्याक गोंयचे तिजोरेक सादारण 5 ते 10 कोटींचो फटको बसपाचो आसा. वर्साक आनीक 100 कोटी गेले. खासा रिपोर्ट. GST कावन्सिलाची एक बसका फाटल्या सप्तकात दिल्ली जाल्ली. ह्या बसकेत एकूण 23 गुड्स आणि सर्विसींचे GST दर देंवयल्यात. व्हेकल पार्ट्स और ट्रॅक्टर पार्ट्स आसा अंडर HSN कोड 8483 म्हणटात तो, तेजे 28 वयल्यान 18 हाडला. TV सेट्स अँड मॉनिटर्स अप टू द स्क्रीन सायज ऑफ 32 सेंटीमीटर्स ते 28चे 18 हाडल्या. रिट्रेडेड और युज्ड न्युमॅटिक टायर्स 28चे 18. तशेंच पॉवर बँक जे मोबायलाक यूज करता, डिजिटल कॅमेरा आणि व्हिडिओ कॅमेरा, व्हिडिओ गेम कन्सोल हे 28 वयल्यान 18 येयल्ले आयटम आसा. तशेंच 28 वयल्यान डायरेक्ट 5% येयला ते पार्ट्स अँड एक्सेसरीज यूज्ड फॉर इन द व्हेकल्स ऑफ यूज फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स. वॉकिंग स्टिक फॉर सिनियर सिटीजन्स और फ्लायश ब्लॉक्स हे 12 वयल्यान 5 पावले. म्युझिक बुक्स 5% नील केला. फ्रोझन ब्रँडेड व्हेजिटेबल्स इन पॅक्ड कंटेनर्स और प्रिझर्वड व्हेजिटेबल्स 5% आसलो तो नील जाला. मेनली ऑन सिनेमा टिकेट्स अबाव ₹100 जो 28% आसलो सिनेमा टिकेट दॅट इज ब्रॉट डावन टू 18%. आणि बिलो ₹100 जी 18% आसली ती 12%चेर येयला. थर्ड पार्टी इन्शुरन्स फॉर व्हेकल्स कॅरिंग गुड्स लायक ट्रक्स एक्सेट्रा तांकां 18 वयल्यान 12चेर हाडलेले आसा. अँड सर्विसीस गिवन बाय बँक्स टू प्रधानमंत्री जनधन योजना आसा ती सर्वीस GSTच्यान एक्झॅम्प्ट केल्ली आसा. एअर ट्रॅव्हल बाय फॉर पिलग्रिमेज ते कितें जातालें बाय अनशेड्यूल और चार्टर फ्लायटान गेल्ल्या कारणान 18% पडटाले. सो दॅट हॅज बीन ब्रॉट डावन विथ अदर शेड्यूल फ्लायट्स एट द रेट ऑफ 5%. मात रेट देंवयल्ल्यान दर म्हयन्याक गोंयचे तिजोरेक सादारण 5 ते 10 कोटींचो फटको, म्हणजे वर्साक आनीक 100-150 कोटी गेले. हेजो ओवरऑल इंडियाचेर रेव्हेन्यू कितलो लॉस फेस करचो पडटलो आनी गोंयचेर कितलो इम्पॅक्ट जातलो? ओवरऑल इन द कंट्री इट इज एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ अराउंड 5,500 crores annually. In Goa it is in the bracket of 5 to 10 crores per month. 1 जानेवारा सावन हे नवे दर चालीक. आता फक्त 28 आयटम 28% GSTच्या स्लॅबात उरले. इलेक्शन आयले. वर्सभरा आदी GSTचो धग लागलो. आता मोदी सरकाराचो मातशी फूग मारपाचो यत्न. 28% GSTचो स्लॅब ल्हव उणें करून मोजक्योच लक्झरी गजाली तातूंत दवरपाच्यो. उरिल्ल्यो 18%. मात गोंय कंझ्युमर स्टेट. GST जितलो देंवता तितलो गोंयचे सरकारी तिजोरेक खार. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गिव ए कमर्शियल ब्रेक. हरमल पालयां केरी वाठारांत काजूच्या दोंगराक उजो. काजू लासून लाखांचो गोबोर. पुराय वाठारांत रानभर उजो पातळ्ळो. काजूची धरून बाकीची कितलींशींच झाडां काबार. शेकड्यांनी एकर वाठारांत उजो पातळिल्ल्यान झाडां धरून रानवटी जिवावळीचेरूय संकट. पठाराचेर वचूंक रस्तो नाशिल्ल्यान फायर ब्रिगेडी पावंक शकना. गांवच्या लोकांनी कसो कसो करून उजो आटापा हाडलो. फाटलीं 3-4 वर्सां कोण तरी मुद्दम उजो घालता आसूंये म्हूण दुबाव. केरी, पालयां आनी हरमल वाठारांत अशे तरेन उज्यान रानां काबार जाली. रानवटी जनावरां, सुकण्या शेवण्यांचो फुडारूय धोक्यान. गोरवांक चरपाक सुवात उरिल्ली ना. उजो पालोवंक रस्तोय नाशिल्ल्यान लोकांनी आवा शिवा करून कसो तरी एकदाचो आटापा हाडलो. 2 दीस आग पालयली नाका जायसर आमचे हात बीन जळ्ळे. खूब उजो पेटलेलो आनी आमी 5 जाणां आसलो. आमी आग पालयली. मगे थंयसून ते केरकार बिरकार येयले आनी मगे आमी आग सगळ्यांनी आग पालयली. आमच्या ल्हानपणांत अशी केवाच पडोंक ना, पण आमी आज आनी काल 2-3 दिसां पयलीं
हे घरातल्याने आम्ही आणि फ्रेंडांनी मिळून सगळे काही ते आम्ही हे केले पालयल्या, पण तरी पूण आता पालयेच्या आम्ही मातशे पालयल्ले आहा, पण केरी सायडीन वरती आणि सड्यार बी सगळं लुकसाण जाल्लो आहा. त्या वक्तार काही वर्षा पूर्वी हो रस्तो चिरे ओडपाचो आसलो तो दुरुस्त करून फायर ब्रिगेडीन सरकारान तरी तो लक्ष घालचो, नाजाल्यार हे लुकसाण वर्साच्या वर्सा अशें जायत रावतले आणि आमी शेतकरी अशे त्रासात पडटलो. काजकार शांताराम नाईक म्हणटा फाटली 4-5 वर्सां जालो हो प्रकार चल्ला. तांचे काजूचे उत्पन्न लासून काबर टुरिस्ट वा हेर कोणाची तरी कर्म आसूये म्हूण दुबाव. हे कोण तरी हालींच्या वर्सान येयल्ले फॉरेनर कोण तरी मुद्दाम घालता किंवा शिगार ओडून उडयता हे काय आमी सांगूंक शकना. पण ह्यामुळे काय आता झाडां पेडां ही मरतात, पण हे आता पशु पक्षी सुद्धा हे त्रासात पडटात, तांकां जीव जंतू काय मेळना ना. त्या वक्तार गव्हर्मेंटान मातशें हेच्यार लक्ष दिवचो अशी आमची एक विनंती आहे. केरी पालया हरमल वाठारांत नित्याचे ज्या उज्याच्या लोकांक कुवाडेच टुरिस्ट काय लँड माफियांचे कर्म म्हूण कळना. फायर ब्रिगेडीक वाड आशिल्ली जाल्यार इतलें लुकसाण जावपाचें न्ही. आतां लुकसाण भरपाय सोडून आनीक कांयच उरिल्लें ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. 70चे अंसुलीत ना रस्तो, ना उदक, ना स्ट्रीट लायटी, ना बसी. कितलीं वर्सां अंसुलीचे लोक उदरगतीक मागास. थंयचो आमदार प्रतापसिंह राणेन खंय फाटलीं कितलीं वर्सांच जालीं गांवांत पांय सुद्धा दवरिल्लो ना. रस्त्याच्या फोंडकुलांनी नाक मारून शाळा स्कुलांच्या भुरग्यांचे हात गळ्यांत. गांवच्या धनगराच्या दुधाच्या धंद्याची लागल्या वाट. खासा रिपोर्ट. वाळपय पालिका वाठाराच्या शिमेर आशिल्लो हो अंसुली गांव. ह्या गांवांत धनगर समाजाची वस्ती चड. 100 घरां आणि सादारण 350 लोक वस्ती. अंसुलीच्या रस्त्यांची दुर्दशा. गांवांत उदरगतीचे वारे ना. कामांचो दुष्काळ. परिस्थिती पळयत हांगा खंयचीच गाडी येना. जर कितें मे बी इन्सिडंट जालो सडनली जाल्यार एम्ब्युलन्स सुद्धा येवं शकना. त्या पळयल्यार खरेंच रडपा येता. खरोच आमचो गोवा जेन्ना आमी सिंगापूर करतले अशें म्हणटा तो लॉजीक बेश्टो नांवा पुरती काय बेश्टो राजकारण्या पुरतीच उरला काय कितें. एक तर ह्या वाड्यार रस्तो ना, लायट ना, ताका सारकें उदक ना. रस्त्याचे जर पळोवपाक गेले जाल्यार पायलटां जे हांगा येता वाळपच्यान हांगा येवपाची कॅपॅसिटी आहा फक्त एक 50 रुपयाची. 50 रुपयाच्या जाग्याचेर हे आमचे कडसून 300 रुपया घेता. कित्याक? रस्त्याक लागून ते म्हणटा तुमच्या रस्त्यार येवपाची लायकी ना, जाल्यार आमकां 300 रुपया आमी खंयच्यान हाडपाचे. पण एप्लिकेशन पासून बरयल्लें आहे. ते कोणाक बरयल्ले तुमी? पंचायतीक बरयल्ले. 2011 रस्तो पिड्यार होता, माझी जमीन पिड्यार होता. तेंच्यानी कितें सांगलें? तेंच्यानी कांयच अशें खुबशे कितें केन्ना तक्रारी दिल्या, तेंच्यांनी कोणीच कांय केलें. इलेक्शनाच्या वेळार जो तो तोंड दाखोवन पटे मारून वता, मागीर खंयचे खंय कांय ना. निवडणुकाच्या वेळार मागे सगळे 50 गाडयो रस्त्यार रावतले, दारार आमच्या रावतले. म्हाका घाला होट निवडून हाडटा, तुका घाला होट निवडून हाडटा. निवडून येयले कोण ना कोणाक खबर घेयना. म्हणजे ह्याचे काय करपाचे बाबा आता सांगा तुम्ही. मार्गावेल्या फोंडकुलांनी पडून शाळेच्या भुरग्यांचे हात गळ्यान. कांय जाणांक आयुष्यभराचे कायमचे व्यंग. मैं स्कूल से पैदल आ रहा था, तभी मेरा उधर पैर पत्थर के लगा नीचे गिरा. कभी हुआ है? 1 महीना हो गया. अभी 1 महीना से ऐसा है तुम्हारा हाथ? हाँ. डॉक्टर ने क्या बोला है अभी? ऐसा बांध के भेजा है. फ्रॅक्चर हुआ है? हाँ. मोडलो मरे हंगासून हे पडली ती वाटे. फोंडकुलान पडली तुम्ही? हो फोंडकुलात पडली. ओरी झाला तिकडे. तो बांधलालो तो सारको बांधांक ना मरे, असो बांधलो न्हू तो, तेका लागून शिरो अशें मेळांक ना. असो बांधल्या तो सारको जाता. गावच्या शाळेच्या भुरग्यांक बसूय ना. यो वच करतना एके वटेन रानवटीत जनावरांचो भंय. बायच्या आमी हांगासून चलत वयता इस्कॉलाक. वयता आसतना आमकां कोण गवरेडे कोण मेळटा आनी बाय चान्स कितें जालें जाल्यार तेजे जबाबदार कोण घेतलो. कितले भुरगीं तुमी शाळेक वयता हांगासून? हांगासून वयता 20-25 भुरगीं वयता इस्कॉलाक. सगळीं चलत वयता? सगळीं चलत वयता. गांवांत धनगर समाजाचो लोक चड. असल्या रस्त्याक लागून तांच्या धंद्याची लागल्या वाट. आमचो दुधाचो धंदा आनी आमकां कांय एक ना. दुधाचे म्हणजे टँकर बी येयना, दूध गाडी टायम लोड घेयना काय ना, पेंडीची बी गाडी येयना आमकां. ताका लागून आमकां त्रास खूब जाल्ले आसात. सिनियर राणेची आमदारकीच जाली 50 वर्सां. अंसुलीचे ह्या भुरग्याचे वय 27. तो म्हणटा ताचे यादीक ताणें आमदार राणेक गांवांत आयिल्लो म्हणटा तो पळोवंक ना. आमचो आमदार सद्याक प्रतापसिंह राणे हा. बरें, तो तुमच्या गांवांत केन्ना येवन तेणी परिस्थिती पळयली हा? तुमचो गांव खंय हा तो खबर आहा तेका? म्हाका जर आयज 27 एज जाली, हांवें तर ताका ह्या वाड्यार येयल्लो केन्ना पळोवंक ना. तेणी अजून ह्या वाडो कसो हा तो पळोवंक ना येवन. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने.
नव्या वर्सात वतना चर्चिल ब्रदर्स आय लिगांत ईस्ट बंगाला बरोबर 16 पॉयंट घेवन चवथे सुवातेर. पोरू सामके मुळांत उरिल्ले चर्चिल ब्रदर्साक नव्या वर्सात टॉप 4ची उर्बा मेळिल्ल्यान तांचे नवे पर्व सुरू जावपाची आश जिती जाल्या. चर्चिल 2009 आनी 13 आय लीग वस्ताद आशिल्ले. उपरांत तांचे वलय देंवलें. नव्या वर्सांत परत आदले चर्चिल ब्रदर्स पळोवंक मेळचे म्हूण फॅन्सांक आस्त. आय लिगांतलो टॉप स्ट्रायकर विलिस प्लाझान मारिल्ल्या गोला नेटार चर्चिल ब्रदर्सान इंडियन एरोजाक अवे गेमीन हरोवन एक म्हत्वाचें जैत जोडलें. आतां आय लिगांत चर्चिल टॉप 4 ईस्ट बेंगाला वांगडा 16 पॉयंटार टाय जाल्यात. सायकोलॉजिकली हें जैत खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लें आनी रोमेनियन कोच पॅत्र गिग्यूचे पंगडान आतां गेल्ले 2 मॅचींत पडिल्ल्या हारीचे माळींतल्यान भायर येवपाची वाट काडल्या. तशेंच नव्या वर्सान वतना टायटल जिखपाची आपली मोख टिकोवन दवरल्या. फाटल्यो 2 मॅची सेगीत हरिल्ल्यान कोच गिग्यू बेजार जाल्लो. पूण आतां भुवनेश्वरान जोडिल्ल्या जैतान पंगडान एक नवी उमेद आयल्या. चर्चिल ब्रदर्साची फुडली मॅच 5 जानेवारीक वास्को जातली. हातूंत पंजाबची मिनर्वा पंजाब तांचे मुखार आसतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.